काळजा मोनान एक जावन बाबाक एक वटान जमल्या सोम्या तुजे भोंवती तुजे तान पोशीक जावन बरोवन पाराकलितान परगटयल्या तुजी दिरवी तुवें आमकां वेंचलाय हीच म्हणून आपयलाय दैवीक जिवान भरल्याय भवार्थांत एक वटायलाय काळजा मौनान एक जावन बाबाक एक वटान जमल्या सोम्या तुजे भोंवती तुजे तान पोशीक जावन बरोवन पाराकलितान परगटयल्या तुजी दिरवी बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या अस्मे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, आज आमी सांत आगोस्तिनाचें फेस्त करता. तो एक दोतोर जावन आसलो, बिस्प जावन आसलो, भोव व्हड बरयणार. आपणे जायतीं पातकां केलीं तर जाल्यार पातकाची ताणें दूख धरना भोव व्हड सांत जावं पावलो. ताची देख आमकां घेवंक जाता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकता देव आमकां जायतीं देणी दिता आनी केन्ना दिता म्हणल्यार सबार फुटी आमकां समजना देखून आमी जगूत रावूंक जाय. इतलेंच न्ही, आमकां भावार्थ्यांक मोर्न म्हणल्यारच एक वर्तें देणें. हें पातयेवंक कस जाता जावं पुरो. मोर्न म्हणल्यारच तें वर्तें देणें, कित्याक मोर्नां मारिपा सुरगेंचें राज मेळटा. तर आमच्या मोर्नाकी आमी तयार जावन रावूंक जाय. आमी भेटोवचें बलिदान सरस्वरा देवा माणच्या खातीर आमचीं पातकां आमी कालतेपणी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सांदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबद अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच हांव कार्मेलीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. बापा, तूं गणेशान वाय, तूं एकलोच मोग, पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भाग्यवंत आगोस्तिना बरी आमचे आत्मे तुका ताणल्यात. आमची काळजां तूं अत्रेकतात, कित्याक तुजी जावंक तुवें आमकां रचलाय आनी तुका भोगच्या शिवाय आमच्या काळजांत थार ना. ही आमची ताण भूक वाडोवंक आनी भोगोवंक धड आमचे वयर भरती तुज्या मोगाच्या आत्म्याची. आमच्या सव्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. स पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचन. भावा भयणीनो, पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलोलो न्हय, म्हाका धाडलोलो सुवार्थ परगट करूंक. तेही क्रिस्ताच्या कुर्साचें बळ नपयस जायनाशें मनशाच्या जाणवायेच्या उतरां विणें ती परगट करूंक म्हाका धाडलो.
नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक खुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता, पूण बचावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्याची रुजवात. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश करतलो आनी बुदवंतांची बुदवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. बुदवंत आतां खंय आसात? शास्त्री खंय पावल्यात? वाद विवाद करतले ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात? ह्या संवसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हूण करून सोडल्याने. देवान आपले जाणवायेन ठरायलेले प्रमाणे संवसार आपलेच जाणवायेन देवाची वळख धरूंक सकना जालो. देखून आमच्या संदेशाचे पिसाये मुखांत्र सतमंतलेल्या तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली. वय जुदेव खुणा मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात, पूण आमी खुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगट करता. जुदेवांक तो एक आडखळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तच देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाचे जाणवाये प्रास उत्तम, आनी जे कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता ते मनशाच्या बळा प्रास बळिश्ट. देवाचें उतर हे, देवाचे वडुपकार. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनायेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. निधिवंतानो, सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया. विधेय काळजांच्यांक असली स्तुती सोपता. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाखाणा. दासरियांचे किन्नरीन ताका संगीत करा. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. राष्ट्रांच्यो आलोचनो सर्वेस्पर व्यर्थ करता. परजांच्यो येवजण्यो तो निर्फळ करून सोडता. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासणांक बाळता. ताच्या काळजांची योजना संततेचे संततेक तकतात. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. जय 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 धन्य देवा. जय 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 ख्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रज्ञा. मनशापता समोर उबी रावूंक फावो जायचे तुमी काळा नासता मागणे आनी जागरण रावा. जय 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 धन्य देवा. जय 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 ख्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रज्ञा. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवासो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून आपल्या शिसांक येवपाक सांगली. तो दीस येताना देवाचे राज हे परी म्हूण येत. 10 देडयो आपले दिवे घेवन वरेताक मेळून गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नातलेल्यो, हेर 5 बुदवंत. बूद नातलेल्या 5 आपले बोगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुलांनी तेलय घेतले. वरेतान येवंक गळाय केल्ल्यांनी तांकां सकडोंक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोदेन राती एक बोब जाली. हळे वरेत आयलो, ताका मेळूंक येया. इतलें आयकल्ल्यानच त्यो 6 देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो.
तोळ बूद नासलेल्यांनी बुदवंता लागीं म्हळें तुमचे लागीं आसल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पाल वतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरसी वचून मोला घेवचेंच बरें. आनी ती मोला घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार वरत आयलोच आनी आयत्यो आसलेल्यो दडयो ताचे सांगाता लग्नासला भितर सरल्यो आनी दारवटो दंपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 दडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेना, देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेना. देवाचें उतार वाकोनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज एक आमकां 2 लिसां आमी घेवयात. पयलें सांत आगोस्तिनाचें फेस्त. ताका जानवयाची भारी आशा आसली. तत्वशास्त्र आनी इत्यादी संगतीचो शिकलो. इतले मात्रणे आपणाच्या अस्कत गायन फातकांत पडलो. पूण देवाच्या पवित्रात्म्याच्या प्रेरणांत आपणाच्या पाताक तो रडलो, कन्वर्टीड जालो, बरो मनीस जालो, एक बिस्प जालो, याजक जालो, बिस्प जालो, बरयणार जालो, दोतोर जालो, व्हडे संत जालो. आनी तूं आमकां मेळचें लिसांव कितें म्हळ्यार आमी समेस्त पातकी. पूण देवाच्या काकुळटीन पवित्रात्म्याच्या प्रेरणा आमकां थोड्या पोटी प्रेरण येता, जानवां येता. म्हणजे पाताक रडया जाय, जिणी बदली जाय म्हणून देवाचें देणें हें. तें केदाळ येता म्हूण आमकां सांगूंक जायना, पूण येता. त्या घडयेक आमी राखून रावूं जाय. आनी आमच्या पाताक रडा जाय. रडल्या नंतर जाल्यार आगोस्तिना बरी आगोस्तिनाचे वर्त्या तारान आमी सांती भावन जोडया. दुसरें कितें म्हळ्यार आयच्या वांजेलांत भाव भयणीनो, आमच्या जिणेची हर एक घडी देवाचें देणें जावन आसा. तुमी जर देणें न्ही म्हणटात, तुमची घडी या म्हजी घडी या आमची घडी आनी एक घडी आमच्या स्वातंत्र्यांत आसा गी, आमच्या हातांत आसा गी? ना. आमच्या जिणेची हर एक घडी देवाचें देणें जावन आसा. इतलें मात्र न्ही, त्या घडयेंत दुसरी देणी दिता. प्रेरण दिता, भलायकी दिता, जानवाय दिता, जायती देणी दिता. ती केदाळां दिता, खंयच्या घडये दिता म्हूण आमी नेना. जागूत रावूं जाय. कित्याक तो दिताना आमी घेजय. कशी आमचे जिणेची एक घडी परतून येना गे, तशें तें देणें जाल्यार परतून येना. ती घडी जर तर गेली तर जाल्यार देणें गेलें. आनी एक हांव तुमकां सांगता कितें म्हळ्यार हें पत्यो कस जाता जावं पुरो. ह्या देण्या उपरांत व्हडलें देणें जावन आसा आमचें मोर्न. आयच्या पयल्या वाचपान सांत पावल सांगता, हांव बाप्तीम दिवंक आयलोलो न्ही, वांजेल परगट करूंक आयिल्लो. तो वांजेल जावन आसा जेजू क्रिस्त, ताच्या कुर्साचें मोर्न. पळया ती उतरां. तें एक वर्तें देणें जावन आसा. क्रिस्ताचें मोर्न एक वर्तें देणें क्रिस्ताक मनशा कुळाक. जावं जुदेव जावं रोमांगार जंतील ते पातयेतीत गे, तें पिशेपण म्हणटीत, तें हेड्डापण. पूण सांत पावलो कितें म्हणटा, तें वर्तें देणें. जर तर आमकां भावार्थ आसा, त्या भावार्था परी आमी जियेता, आमच्या मोर्नाच्या घडयेक आमी राखून रावता. कित्याक तें वर्तें देणें. कित्याक गी म्हळ्यार त्या देण्याच्या दारवटांतल्यान सर्गेचें दायज आमकां मेळटलें. क्रिस्ताच्या मोर्ना वरवीं आमची सोडवण जाली. आमच्या मोर्ना वरवीं ह्या संवसाराचें लबदोणी जावन आमी सुटका मेळटा, सर्गेचें राज मेळटा. इतलें मात्र न्ही, आमच्या मोर्ना वरवीं दुसऱ्यांक सुटका मेळटा. तर भाव भयणीनो, आमी चतूर रावूं जाय, देवाच्या देण्याक राखून रावूं जाय. आयलेल्या वेळार देवाचें देणें आमकां मेळिल्ल्या वेळार देवा अर्गां दिवन त्या प्रमाणे आमी चला जाय.
मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो फोडला कर बापा वावर आमचो तुवेंच दिल्ली सरदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर उंड्या वायना सोवें गे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे तुवेंच दिल्ली सरदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर उंड्या वायना सोवें गे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवपाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या जाल्लें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे. कणवड्या बापा आमी तुका भेटयता तें बलिदान आमच्या सोडवण्याच्या उडासाचो संस्कार भक्तीन आमी तांचो वांटो घेवंक आनी हे परी जावं तो आमकां सोडून एकवटाची खुणां आनी प्रिती मोगाची गांठ या आमी कालतपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सत जेजू क्रिस्त आमच्या समे वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सांत आगोस्तीन तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमतावन तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत दिवं आमकां ती दिता. ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्त संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही धनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सुसंवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांत दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणी कराराचें रगात पातकांच्या बक्षांच्या मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उडासा करार. But so good forget to you. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ
तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडूनची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगां सरतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रितिमेचे विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळ्यो बापा आनी सगळे ह्या जेके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे सगळें मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळे मुखामोल पळोवन फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं घालते बरी मागता. हांव कार मरिये देवाच्या माये सांगाती भाग्यवन जेजू तेचो पती आनी भाग्यवन दन दुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आनी सर जावन सावंत ऑगस्टिना बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें ते आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकले आमचे दाम तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या मागणे आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येणे भरोशा नसतले आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पदकांचेर सुटय आनी सर कानांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशोर म्हण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेका शांती फाटावया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी सुमेस्त सुभागी. सम्या तुवें म्हजे बरें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका बेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. हुंडो जिविताचो उजवा संसाराचो सोमी जेजू मोजो.
विकाणांक पोसो आत्मिकतान बागोसो एक मातास्रो मोसो जेजू गवळ्या बोरया दी तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दये तू पाव म्हाका जेजू गवळ्या बोरया दी तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दये तू पाव म्हाका प्रार्थुया बाबा आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणात जीवन जेजूक आमी घेतला जाका आमी सवला ताची कूड संपूर्ण आमी जावचे खातीर ताचेच पवित्राय ह्या जेवणावरी आमच्या भितर वाडूं हे आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार काळजा येशूच्या पात्यान बुजोनेशा मोगा सगळे साशा आमकां सांडू नाका मोगा सगळे साशा आमकां सांडू नाका वनिता जेजूच्या देवकाळजा वनिता जेजूच्या देवकाळजा मोगाळ पुत्रा सोवें हांव क्वारी आशिर्वादी आमकां भगवान कुर्सी गुरुवें देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्राचे नांवी आमेन